नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स 26 मार्च मेरेन सकाळी 6 ते 11 अत्यावश्यक दुकानां उक्तीं मंत्रिमंडळाचो निर्णय गोंया भायली भाजी नुस्तें दूद बंद भायल्यान आयिल्ल्यांनी क्वॉरंटायन जावचे जमावबंदी खर जनता कर्फ्यूचो दुसरो दीस 100% ना सरकारी पावड्यार कोफुजांव दुकानां मार्केटां पोलिसांनी केली बंद कर्फ्यूतूय नमाज महापालिकेची शिटकावणी कर्फ्यू मोडटल्यांक उठा बश्यो राज्यांनी लॉकडावन खर चालीक लावचो मोडटल्यांचेर एक्शन फ्लायटी बंद केंद्राची ऑर्ड कोर्ट सुनावणी रद्द कैद्यांक परोल स्टॉक मार्केट गडगडटा 19 राज्यां 76 जिल्ले बंद स्टे होम सुरू कोरोना आड झुजांत वैजकी स्टाफ पुलिसांची दीस रात घासाघीस चेक पोस्टाचेर मात रान मेकळें स्क्रिनिंगाक ना मेडिकल स्टाफ पोळे कर्नाटकी गाडयांक थेट एंट्री आनी कोरोनाची साखळी तोडूंक भायल्यान येतल्याचें आयसोलेशन म्हत्वाचें 5% कोरोना बाधितांकूच हॉस्पिटलांत उपचारांची गरज ICMR डीजीन दिली म्हायती गोंयांत 26 मार्च मेरेन भुसारी म्हाल दूद भाजी नुस्तें स्टॉल सुपर मार्केटां सकाळी 6 ते 11 उक्तीं मंत्रिमंडळाचो निर्णय 26 मार्चाक रिव्ह्यू महाराष्ट्र कर्नाटकांतले भाजी नुस्तें दूद बंद उदक गॅस पेट्रोल लायट चालू हॉटेलांनी नवें बुकींग बंद भायल्यान येतल्यांनी टेस्टिंग करचें होम क्वॉरंटायन जावचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो जमावबंदी लागू तिगां वयर एकठांय दिसपाचें ना जो फाटल्या 8 दिसां भितर तेणे ट्रॅव्हल केला नॉट ओन्ली फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्री बट विदीन द कंट्री हाजी चिंता सगळ्यांत चड आसा त्या खातीर म्हजी सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा आनी रिक्वेस्ट आसा गोंयच्या सगळ्या जनते खातीर अशा पद्दतीन जेणी फाटल्या जो गोंयाच्या भायर रावतालो आनी फाटल्या 8 दिसां भितर जेणी ट्रॅव्हल केला कारण त्या मनशान प्रत्येकान आपल्याक स्वता होम क्वॉरंटायन करून घेवपाची अत्यंत गरज आसा तेणी स्वता प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतले गोवा मेडिकल कॉलेज आसतले हातूंत वचून आपले सायन्स सिम्पटम्स समजून घेवप अत्यंत गरजेचें आसा आमी गोंयांतल्यो सगळ्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स हांकां रायट्स दिला की तेंच्यांनी होम क्वॉरंटायनचो स्टॅम्प जो आसा हो प्रत्येकाच्या जेका दिसता की एका होम क्वॉरंटायनची गरज आसा ताजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री घेवची आनी ताका होम क्वॉरंटायन करचो दोज वर ट्रॅव्हल्ड तांच्यांनी होम हिस्ट्री दिवची आनी होम क्वॉरंटायन करचें अशा पद्दतीन लोक जर होम क्वॉरंटायन करिना जाल्यार आमची लोकांक रिक्वेस्ट आसा त्या गांवांत रावपी त्या विलेजीन रावपी किंवा त्या सोसायटीन रावपी त्या पंचायत एरियेन रावपी किंवा त्या म्युनिसिपालिटी एरियेन रावपी ह्या सगळ्यांनी सरकाराक इन्फॉर्म करचें वी आर ऑन 104 100 PHC किंवा एडिशनल आमी एक नंबर दिता वीच इज अ वॉट्सॅप नंबर तुमी नोट करचो 960 79 09 559 हांव रिपीट करता 960 79 09 559 आमी बॉर्डर सील केली किंवा बाकीचे हांगासर ट्रान्समीट करपा खातीर जे कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावपाक जाय आसलें ते आमी 22 तारखेच्या जनता कर्फ्यूच्या उपरांत कंटिन्यू केल्या उपरांत ते रोखपाक शकले बट फुडले 8 दीस हे खूब रिस्की आसा खूब डेंजर आसा त्या सगळ्या गोंयच्या जनतेन अलर्ट जावचें आनी अशा पद्दतीचे कोण आसा हांकां आमकां इन्फॉर्म करचें हें गरजेचें आसा आमी 144 इम्पोज केला पोलिसांक सगळ्यांनी सहकार्य करचें 3 पेक्षा चड लोक हे एकी कडेन येवचे न्ही देवळां आसतलीं चर्च आसतली मास्क आसतले आमी सरळ सांगता हाज्या फुडें देवळांत गुडी पाडवो येता कसल्याच पद्दतीचे गुडीचे न्ही कसलेच फंक्शन नाटकां न्ही कसलेच फंक्शन हे खंयच्याच देवळांनी जावचे न्ही इवन दो चर्चींनी आपले मास्क बंद केलाच बट चर्चींनी सुद्दां खंयसरूच एकत्र येवचे न्ही स्पेशली रिगार्डींग आमचे मुस्लीम भाव हांच्यांनी आपले जो त्यांची प्रेयर आसता नमाज पडटात एकी कडेन येवन ते नमाज एकी कडेन येवन पडचे न्ही ऑफिस चार्ज्ड वीथ द लॉ एंड ऑर्डर वीथ द मॅजिस्ट्रियल ड्युटीज दिस इज वन police, defense establishment, central police and parliamentary organizations, the secretariat office.
हेल्थ डिपार्टमेंट आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर सेकंडरी हेल्थ सेंटर बांबोळी पर्यंत ही सगळी चालू उरतली. प्रायवेट हॉस्पिटल्स जी आसा ही सगळी चालू उरतली. फार्मासी इन्क्लुडींग ही चालू उरतली. फायर सर्विसीस ऑफिसीस ही चालू उरतली. प्रिजन्स हे चालू आसतले. इलेक्ट्रिसिटी विथ मिनिमम स्टाफ हे जे आसा त्यांचे ऑफिसीस चालू उरतले. हाजो अर्थ लोकांनी बिल पेमेंट करूंक वचप आनी हें तांच्यांनी ते ऑनलायन आहा त्याच पद्दतीत करप. वॉटर सप्लाय, बॉटल्ड वॉटर अँड सिवरेज ह्यो ज्यो एमर्जन्सी सर्विसीस पडटा म्हणजे उदक सप्लाय करता त्या जाग्यार जो आमचो स्टाफ आसा थंयसरले सिवरेजी खातीर जो स्टाफ वावुरता ज्यो सिवरेज आसा थंयसरल्यो पॅक बॉटल वॉटर आमकां ताका कॅरी करपा खातीर हे ताका परमिशन्स दिले वयतले. म्युनिसिपल सर्विसीस हेतून स्पेशली म्युनिसिपल सर्विसीस जे वेस्ट मॅनेजमेंटान जितके काम करता जे वेस्ट लिफ्ट करप आनी हे ह्यो सर्विसीस म्युनिसिपालिटीच्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट स्टाफ हे सगळे चालू उरतले. कम्युनिटी अँड पब्लीक टॉयलेट्स ह्यो चालू उरतल्यो. एनिमल हजबेंड्री, एनिमल अँड कॅटल फीड अँड वेटरनरी सर्विसीस ह्यो एसेन्शियल सर्विसीसान येता. डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स अँड ओनली फॉर द सॅलरी, वेजीस अँड कॉन्टिजन्सीस, हेल्थ अँड एसेन्शियल सर्विसीस रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हो करपा खातीर आमचे अकाउंट्स डिपार्टमेंटचे स्टाफ चालू आसतले. प्रिंट अँड इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हेंकां आमी अलाव करता. द बँक अँड ATMs, बँक्स लिमिटेड सर्विसीस तेंचे ATM रन करपा खातीर बँकांक इट इज ओनली फॉर द बँक्स, नॉट द कॉपरेटीव सोसायटीज बट द शेड्युल्ड बँक विच इज हॅविंग द ATMs ह्योच बँक्स फक्त चालू आसतल्यो, नॉट द कॉपरेटीव सोसायटीज. हाजी सगळ्यांनी जत्राय घेवची. It is a limited hours for the bank staff to run their ATMs. Okay. Telecom, internet and postal services चालू उरतल्यो. Shops of food, grocery, milk, bread, fruit, vegetable, meat, fish, etc. Departmental stores will be allowed open from the 6 AM to 11 AM. सकाळी 6 पासून 11 पर्यंत, कारण दूधय भितर जायलें. भितर सुपर मार्केटूय आसा, म्हणजे जी मिनिमम जे स्मॉल सुपर मार्केट, बीग मॉल न्ही, स्मॉल सुपर मार्केट आसा हांकां फक्त आमी सकाळी 6 पासून 11 पर्यंतच म्हटलां. डेरी एक्टिविटीज म्हणजे दूध कलेक्शन्स जी गोवा डेरी करता हांच्यो एक्टिविटीज चालू उरतल्यो. केमिस्ट इन्क्लुडींग द फार्मासिटी, मॅन्युफॅक्चरींग, डिस्ट्रिब्युशन अँड होलसेलर्स जे होलसेलर्स वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी डिस्ट्रिब्यूट करता तांच्यो सर्विसीस चालू आसतले. पेट्रोल पंप्स, LPG गॅस, ऑयल एजन्सीज अँड देअर गोडाउन्स अँड ट्रान्सपोर्टेशन एक्टिविटी. Production and manufacturing unit which requires the continuous process and after obtaining the required permission from the collectors. तांच्यांनी स्पेशली कलेक्टरा कडल्यान परमिशन्स घेवची पडटली. Manufacturing units engaged in production of essential commodities and packaging. Essential commodities ज्यो येतात फार्मासीज किंवा जे फूड पॅकेजिंग करपी एसेन्शियल कॉमोडिटीज येतात त्योच. All other services declared as essential services from the time to time by the Government of Goa. जनता कर्फ्यूचो गोंयांत दुसरो दीस, मात आयतारा जाल्लो तसो 100% ना. सकाळीं दूध, भाजी, भुसारी दुकानां उक्तीं पळोवन लोकांची गर्दी पुलिसांनी बंद केली. तो मेरेन पोतयो भरल्यो तितल्यो. कितें उक्तें कितें बंद, सरकारी पावड्यारूच कोफुसांव. कर्फ्यूच सांतिनेज आयतारा मुस्लिमाची नमाजाक गर्दी. महापालिकेन वचून शिटकावणी दिवची पडली. पुलिसांची धांवपळ, कर्फ्यू मोडटल्यांक उठा बश्यो. आनी जर 3-4 दिसां गार्बेज कलेक्शन करनासतना रावली जाल्यार तुमी चिंतपाक शकता कितें सिच्युएशन जातली ती. सो हें ना जावचें म्हणून आमी गार्बेज कलेक्शन चालू दवरलां. काल DMA कडेन सुद्दां आमी हाच्या बद्दल उलयलें आनी तेणी सांगलां कलेक्शन चालू दवरचें. आनी आमी आतां सेफ्टी यूज करतली. ते जे कोण कलेक्शन करता तांकां आमी मास्क, ग्लावज बी सगळें दितली. हांव तेका ओके रावंक ना. आयकोपाक तो सदांच म्हणटा सर म्हाका सांग, तो सदां म्हणटा आमच्या अंडर आहात, तेका खबरूच ना लिगल कितें आहा तें हेजें. ऑलरेडी देवळांनी सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की जो पाडो सुद्दां परवा आसा तो देवळांत लोकांनी येवन मनोवचो न्ही, घराच कडेन मनोवचो म्हणून ऑलरेडी देवळांनी डिसिजनां घेतल्या. ते फक्त पुजा करतले. पुजा केल्या उपरांत सगळीं देवळां बंद आसतलीं. चर्चीन तुमी तर पयला आख्खी गोंयच्यो चर्ची काल बंद आशिल्ल्यो. पूण काल आमकां अशें दिसून आयलें की जी मशिदी आसा पणजेच्यो काल सांजचे 9 सुमारे सप्तक पयलीं थंय नमाज जाले.
आमची बाटल्यांतली मशीद आसा थंय म्हाका आमकां कॉल आयलो की बाबा तुज्या वॉर्डानूच कितें चल्लां. कमिटी मेंबराक हाडले, कमिटी मेंबर एग्री जाले की हेज्या फुडें अशें जावचें ना. प्रॉब्लेम जालो ती सातिनेच जी आमी मोसंडी म्हणटा थंय पयर बाबुनी जो आपूण इंचार्ज थंय म्हणटा तेणें ताका शेनवारा हरशी कमिशन आफोवन हाडलेली की जागा आमचो, जागो तेंचो न्ही, जागो आमचो, डिसिजन कितें तें आमी घेवंक जाय. आनी थंय फक्त ब्युरियलाच्या टायमार प्रेयर करपाक तांकां परमिशन आसा, ताका मशीद हो स्टेटस ना. थंय दिसाक 4-4 फावटी नमाज पडटा. आमी केन्ना इंटरफेर जावंक नासले, कित्याक जावंक नासले चल कोण नमाज पडटा आसूनी कोणाचे धर्म दुखोवचो न्ही. पूण काल तर सामकें चड जालें. सांगून सुद्दां काल 300 लोकांची गॅदरींग थंय जावन नमाज पडले गेले आनी सांगून आसलेलें वेगळें आसलें. सांगून करप आनी 300 लोकांचें करप आज जे आमी आमचो हेतूच तेतून नश्ट जालो. बरे भाशेन सांगता तुका हे भितर घे आनी बंद कर. हय हे म्हणजे कितें बंद कर, बंद कर. सरकार हे अशें खंयच्या टायमार उकडपाचें खंयच्या टायमार बंद करपाचें हे सांगतलो तुका. कळकळीची विनंती आसा की जनता कर्फ्यू 25 मार्च 2020 मध्यरात्री पर्यंत वाढयल्लो आसा. तरी सगळ्या लोकांनी याची नोंद घेऊन लोकांनी आपापल्या घरानूच रावपाचें. त्याचप्रमाणे आजही लोक पेडणे तालुक्यात 100% प्रतिसाद दिलेलो असा. आज कोणीच बाहेर सरवंक ना. सकाळी काही बारीक वस्तू खातीर किंवा दूध पिशवी किंवा न्यूजपेपर मेडिसिन या खातीर भायर सरिल्ले, पूण आता सगळे आपापल्या घरान आसात. रा धाडटाला मातशें गाडी गेला हाडपाक. आज ओपन ट्रक आहा, रोडाचे ट्रक आहा ते येतले. ऑर्डर कोण दिला? विराज कॉपी मेळ्ळा के बाजार SGPD आनी बाजार व्हेजिटेबल हाडले न्ही. काल आमगे व्यापार येयले रातीकू. काल राती 12-1 हांगा गाडी पावली आमगे. धाकटे गाडी हाडल्या 407. हे व्यापार मातशें म्हारग बी आहा. ट्रान्स आता सध्या दुकानाले कितेंच ना. दुकान सोड हे व्हेजिटेबल पळय लोकल आमचे गांवठी भाजी येताले म्हणजे सरावंडींग एरिया तालिगांव करनाले ते पण एकले पासून ना पळय बाजारात आरे एमटी आहा. हेल्ली तुमी इन्फॉर्म करा 3 दीस पयले सांगा कांय मेळचें आमी हाडून जाता न्ही. कामा खातीर आमी सगळ्या नागरिकांनी पूर्ण भारताचे तशें आमच्या गोंयच्या नागरिकांनी एका साथ दिवपाक जाय. जर ह्या रोगाचे हे आनीक व्हायरस वाडले जाल्यार लोकांक लागवण जातली. त्या बद्दल हांव सगळ्या आमच्या यंत्रणेक तशेंच आज ही फायट घेता आमचे प्रोडक्ट मिडिया तांकां सुद्दां धन्यवाद दिता. लोक घरातून भायर सरलेले सकाळी दूध पेपर हाडपा निमतान ते लोक भायर सरले, ते भायरूच असले. आमचे पोलीस कर्मी जे आसा त्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन तांकां समजोवन परत रिटर्न धाडलेले आसा. पेट्रोल पंप सकाळी चालू असले ते आता दनपारपर्यंत बंद केल्लेले आसा. Around I had taken a round in Sakri city as well as in Bichuling city, and there is not much crowd to be seen. Only some people are taking rounds in the city only to purchase some essential commodities. जे नुस्त्याचे मार्केट आसा ते सामके कोण न आयल्यामुळे ते सगळे बंद झालेले आसा. जे पेडण्याचो जो मेन बस स्टँड आसा त्या बस स्टँडाक गेट घातलेली आसा. त्यामुळे जे 2 दिसां पयलीं जे गाडये कदंबा येवन भितर आसात ते अजूनय तशेंच आसात. तशेंच जर मार्केट जर तुमी जर पळयलें जाल्यार मार्केटान सुद्दां 100% बंद केलेलो आसा. सीएमान आनीक 3 दीस जेन्ना एक्सटेंड केले हो जनता कर्फ्यू लोकांनी भायर सरचे न्ही म्हणून, पण आयज बरीचशीं दुकानां जावं भाजी मार्केटान काही 1-2 दुकानां अशीं ओपन आसात. तशेंच लोक म्हाका दिसता खूब लोक आज जीवन आवश्यक गोश्टी सोदपाक लागून आयज भोंवता. सगळे म्हणजे म्युन्सिपल इन्स्पेक्टरांक आनी सॅनिटरी इन्स्पेक्टरांक हांवें आज सकाळी धाडलो मार्केटान आनी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला मार्केट बंद करा म्हणून. आनी थोड्यांनी ओपन केल्लें तेंच्यांनी आतां बंद केलां. ट्रेन्स ऑल ट्रेन्स आर कॅन्सल्ड अप टू 31st ऑफ दिस मंथ. सगळ्यांक कळोनार येता की आपापल्या घरा वचात.
वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, फिश मार्केट, सगळे मार्केट बंद आसा. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, प्लीज गाडयो घेवन हांगा थंय भोंव नाकात, आपापल्या घरा वचात. म्हणटकीर आमी गोवोरमेंटाच्या वांगडा आसा आनी आमी गोवोरमेंटाक सपोर्ट करता. मातसो आमकां लॉस जाता खरें, भाजी आमची मातशी पिड्यातली आनी कितें पण जावं आमकां पब्लिके सपोर्ट करता आनी आमच्या गोवोरमेंटाक सपोर्ट करता. तुमी ओपन करा म्हणून तेन्ना आमी ओपन करतले. आमच्याकडे कंट्रोल पडे MH04 मला आशा होती काय ते करेल. त्याला सांगतो फार्मा कोणता फार्मा रे, फार्मा सब बंद होता गोयात ते माका है ना. कौन से कंपनी में? ग्लैन मार्क में. अब तो फिर क्या करेंगे? बाहर से आए तो. अरे बाहर से आए तो, लेकिन अभी कोई एक वायरस वाला कोई मिला तो क्या होगा? जे लोक जे कामाक आहात चडान चड भायले असल्या कारणान आनी ते लोक ते काम करून आपल्या घरा गेल्या उपरांत ते लोकां वांगडा मिक्सअप जाता. आमच्या कोलवाच्या गांवांत बिवान मिक्सअप जाता. हांवें सकाळीं पुलिशेक कंप्लेंट केलें, सरपंचान हांवें पुलिशेक कंप्लेंट केलें. पुलिशेक कंप्लेंट केल्या तेच्या उपरांत हांवें मामलेदाराक कंप्लेंट केलें. मामलेदारान बी तांकां आपोवन येयलेले, पूण तरी तेंच्यांनी हें काम जें आहा तें मोठ्या प्रमाणान चालूच दवरलेलें आहा. कित्याक हे तर कर्फ्यू पाळिनात जो लायला पळय आमच्या प्रायम मिनिस्टरान तो. आनी आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाची दखल घेवन हेचेर एक्शन घेवची. हाँ मैनेजर ने कौन, नाम क्या मैनेजर का? सत्यशील देसाई. प्लांट मैनेजर कौन नाम है? प्लांट मैनेजर राज्यांनी लॉकडावन कर्फ्यू खर चालीक लावचो. लॉकडावन मोडटल्यांचेर कारवाय करची म्हूण केंद्राची ऑर्द. प्रवासी विमानां बंद. सुप्रीम कोर्टान सकयल्या कोर्टाच्यो सुनावण्यो रद्द केल्यो. बंदखणींनी कैद्यांची गर्दी उण्या करूंक उच्चाधिकार समिती वरवीं परोल दिवपाचो. स्टॉक मार्केट 4,000 कोसळून 25,000 सकयल. कोरोना केशी 427 गेले. 19 राज्यां 76 जिल्ले लॉकडावन. स्टे होम कैंपेन शुरू. जो स्टेट जिनको कि कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में लिया गया है वह हैं चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, लद्दाख, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने आज भी एक लेटर जो है स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है. उन्होंने स्टेट्स को थैंक्स किया है कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको जो हमने कहा था. और साथ में उन्होंने अपने लेटर में एक और स्पेसिफिक इशू जो हाईलाइट किया है वो कहा है कि आज ज़रूरत है कि स्टेट्स इस सिचुएशन को 24/7 मॉनिटर करें और साथ ही अगर ज़रूरत पड़े कोई और एक्शन लेना पड़े इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल एक्टिविटीज़ के अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाए तो उसको भी टाइमली डिसीजन लिया जाए. कोई भी आदमी जो इन आदेशों का अमल ना करे, उसका उल्लंघन करे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए. चीफ सेक्रेटरीज को ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि हर अधिकारी को ये बताया जाए कि आंशिक अमल यानी कि पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन अगर हमारे ऑर्डर्स का जो होता है तो उससे जो पर्पस है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का वो डिफीट हो जाएगा. तो उसके लिए ये इंश्योर करें कि जो भी आदेश दिए गए हैं उनका 100% अमल किया जाए. इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 415 कन्फर्म केसेस देश में अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 23 पेशेंट डिस्चार्ज भी हो चुके हैं ठीक होने के बाद और 7 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें सभी लोगों को कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस भी थी. जो सभी स्टेट्स के साथ मिलकर एक और कोशिश कर रही है कि कैसे हम अपनी कैपेसिटी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की कैपेसिटी है कि अगर पॉजिटिव केसेस आएँ तो उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए कैसे कैपेसिटीज़ को उनको ऑगमेंट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए. इसके साथ ही हमने स्टेट्स को ये भी रिक्वेस्ट की कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो कोविड-19 केसेस के मैनेजमेंट के लिए हर तरह से यथासंभव तैयारी के साथ रहे, वो उन हॉस्पिटल्स को भी रेडी किया जाए. ये हम भी
सब स्टेट्स को बोल चुके हैं। कोरोनाक आळाबंद हाडूंक गोंयांत आतां फुडले 3 दीस सक्तीन जनता कर्फ्यू. लोकांनी कर्फ्यू पाळचो म्हणून हेल्थाचो स्टाफ आनी पुलीस यंत्रणेची घासाघीस. मात बॉर्डरी वेले चेक नाक्यांचेर रान मेकळें. पोळे चेक नाक्यार कर्नाटकी गाडयांक सरळ एंट्री. ट्रक लॉरी आडावन धरतात, मोटारी सोडटात. टेस्टी करपी कोण ना, चेकपोस्ट वाऱ्यार. कोरोनाचे आड वैजकी चांचण्यो आनी सोशल डिस्टन्सिंगाच्या पावंड्यार वावर बरो चल्ला. मात भायल्यान इन्फेक्शन घेवन येतल्या दुबावितांक आडावंक चेक नाक्यांचेर वेवस्था जाय तशी दिसना. साधन सुविधा नासतना वेले वयर यंत्रणा. गोंयकारांनी भयान सोशल डिस्टन्सिंग आपूण जावन सुरू केला. देवळांचे उत्सव विधी दर्शन बंद. महामारीचे परिस्थितीत लोकांनी दर्शनाक देवळांनी वचचे परस खंय घरच्यान देवाक पांयां पडचें. We therefore request all citizens, particularly the priests of all religious places, to adhere to the directions and advise the followers to pray from home. As they say, God is everywhere and He also resides within us. Please help us arrest the spread of this deadly virus. We request that devotees should stay indoors, keep themselves and families safe. Let only essential prayer services be performed in temples, churches, mosques, gurudwaras. पोळे चेक नाक्यार कर्नाटकांतल्या गाडयांक सरळ एंट्री. धारवाड कोरोना दुयेंती मेळ्ळा. तो कोणाकोणाच्या संपर्कांत आयला ताचो सोद चल्ला. गोंयांत बॉर्डरीचेर भायल्यान येतल्यांक तपासूंक मेडिकल टीम ना. कर्नाटकाच्यो गाडयो बिंदास गोंयांत. आज जनता कर्फ्यूचो दुसरो दीस आनी आमी आतां आसात गोंयच्या बॉर्डरीचेर, पोळ्या बॉर्डरीचेर. आमकां खबर आसा की हांगा लागींच एक 150 किलोमिटराचेर काल धारवाड ह्या तालुक्यान केस डिटेक्ट जाल्ली आसा कोरोना व्हायरसाची. आनी गेटीर खरें म्हळ्यार खबरदारी घेवपाक जाय आशिल्ली, पूण कर्नाटकाच्यो ज्यो गाडी आसा त्यो पॅसेंजर व्हेहिकल सोडटात हांगा आनी हेवी व्हेहिकल्स आसा ते आडोवन दवरलेले आसात. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार आजुनूय हांगा एकय खंयच्याच मनशाक चेक करपाक आजुनूय मेडिकल टीम ना. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. धारवाड कर्नाटकांत मेळिल्ल्या कोरोना दुयेंतीच्या संपर्कांत आयिल्ल्या 7 जाणांक क्वॉरंटायन केला. तांचे सॅम्पल टेस्टिंगाक धाडला. 30 जाणांक होम क्वॉरंटायन केला. गोंयांत अजून मेरेन तरी कोरोनाचो दुयेंती ना. सोमारा 2 सॅम्पलांचो रिपोर्ट नॅगेटिव्ह आयला. 13 जाणांचो रिपोर्ट येवपाचो आसा. गोंयांत सध्या 19 जाण होम क्वॉरंटायन आसात. फॅसिलिटी क्वॉरंटायन 7 जाण. कोरोना व्हायरसाक आळाबंद घालूंक गोवा मायल्सूय फुडें. परिस्थिती जाग्यार येयसर गोवा मायल्स ऑफ रोड. कर्फ्यूचो मार बशिल्ल्या गरिबांक आदार करूंक कोवीड फंड करचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. 1 लाख रुपया दिवपाची आमदार विजयाची तयारी. कोवीड फंड कर म्हणटा. कोवीड फंड म्हळ्यार कितें? केअर ऑफ द वल्नरेबल अँड इन डिस्ट्रेस फंड. हो फंड चीफ मिनिस्टराच्या अंडर करचो. कित्याक जे बारीक लोक आहा, बारीक समाज आहा, इकॉनॉमिकली गरीब आसा, हांकां आदार करपा खातीर टू मिटिगेट द fallout of this on the poor, the vulnerable, the small, medium businesses. We have to form this COVID fund immediately. आनी हांव पयलो 1 लाख रुपया म्हजो हे फंडाक डोनेट करपाक तयार आहा. सगळ्यांनी करचो. कित्याक आमी सगळे गोंयकारांनी एक चिंतपाची गरज आहा की आमी वी प्रिव्हेंट दीस कोवीड ऑर वी ऑल पेरीश विथ दीस कोवीड. सो आमी आज जर हे कोवीड गोंयांत येवपाक आडावंक शकना जाल्यार आमी सगळे काबार जातले. मागीर तुजें कांयच ना, कोण उरचो ना, कोणेच राजकारण करूंक कोण उरचो ना. सो सगळ्यांनी सहकार्य दिवंक जाय ह्या मेजराक आनी सरकारांनी बी सर्वसामान्य नागरिकाक आदार दिवपा खातीर म्हाका दिसता हो फंड तयार करपाची गरज आहा. परिस्थिती पळोवन केंद्र सरकारान कोरोनाक कॉर्पोरेट आदार सीएसआरा खाला आस्पावीत केला. गोंय सरकार अर्थीक अडचणीत आशिल्ल्यान उद्देगांनी सीएसआरा खाला कोरोना फंडाक आदार करचो. सरकार ते खातीर खासा अकावंट उगडटा म्हूण मुख्यमंत्र्याचो कॉर्पोरेटांक उलो. कोरोनाक आळाबंद घालूंक भारतांत चडशे कडेन लॉकडावन. कोरोना व्हायरस दुयेंतींच्या संपर्कांत आयल्यांक सोदपाचें काम चालूच. दुसरे वटेन दिशी दिशी दुयेंतींचो आंकडो वाडून 450 वयर पावलो. 23 पेशंट बरे जावन डिस्चार्ज. संवसारभर 3.5 लाखां वयर. 16,000 सोंपले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
कोरोनाची साखळी तोडूंक भायल्यान आयिल्ल्याच्या आयसोलेशन म्हत्वाचें. कोविड-19 हवेंत पातळना, शींक थुकी वरवीं पातळटा. 80% कोविड बाधितांक चडांत चड मातशी थंडी, आंग दुगदुगीत जावं येता. 20% लोकांक खोकलो, कफ, जोर मातसो चडटा. 5% कोविड बाधितांक हॉस्पिटलांत उपचाराची गरज पडटा. ICMR DG भार्गव बलराम मीडिया कडेन उलयलो. जैसे मास स्क्रीनिंग हम लोग ने थर्मल तो की, तो उससे जिनको टेम्परेचर था उनको अलग कर दिया, मगर टेस्ट का जो होता है वो स्वैब टेस्ट होता है. उसमें हम लोग वायरस को टेस्ट करते हैं RNA को एक्सट्रैक्ट करके, और उसके लिए हमारे भारत में क्षमता भी हम लोगों ने बढ़ाई है उसके लिए. और उस वायरस को टेस्ट करने के लिए ये वायरस का टेस्ट जो है 2 दिन कांटेक्ट के बाद से लेके 14 दिन तक कभी भी पॉजिटिव हो सकता है. यदि आपने आज टेस्ट किया नेगेटिव है, 5 दिन बाद पॉजिटिव हो सकता है, 7 दिन बाद किया तो पॉजिटिव हो सकता है, 14 दिन के बाद यदि आप करें तब नेगेटिव होने की उम्मीद है. इसमें बीमारी का समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी में 80% लोग को हल्का ज़ुकाम जैसा बुखार होएगा और ठीक हो जाएंगे. पता भी नहीं चलेगा वो पॉजिटिव हुए, नेगेटिव हुए और ठीक हो गए. 20% में कुछ आपको खांसी, ज़ुकाम, बुखार हो सकता है, जिसमें से 5% को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है. और जो 5% अस्पताल में भर्ती होते हैं उसमें उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, और कुछ में नई दवाएं आई हैं वो ट्राई की जा रही हैं. उनका भी रिज़ल्ट कुछ जगह इतना जादू नहीं है, क्योंकि मौतें यहाँ भी हो रही हैं, चाइना में मौतें, इटली में भी हो रही हैं, मौतें UK में भी हो रही हैं, मौतें USA में भी हो रही हैं. जब सारी व्यवस्था है उनके पास, इतने बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने बहुत ही तरक्की की है, उनके यहाँ भी वो डेथ को नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हैं. तो हम लोग को फोकस करना है कि अगर हम लोग आइसोलेट कर दें उस जो बाहर से आए हैं, उनको 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें, और यदि होम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल दूर रखना है, कम से कम 1 मीटर या अलग कमरे में रहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा. यदि कुछ लोग बच्चे आ गए हैं, अपने घर भी चले गए हैं कुछ, तो उनको अलग कमरे में रहना ज़रूरी है. दूसरी चीज़ यह है कि उनको टेस्ट करना की ज़रूरत तभी है जब उनको सिम्टम्स हों. यदि सिम्टम्स हो जाएं और टेस्ट पॉजिटिव है तब अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है. तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश में हम लोग ने अस्पताल की तैयारी सारे स्टेट्स में करी है, जो कोविड के अस्पताल अलग हो जाएंगे, जिससे कि बहुत आसानी से ये समझा जाएगा कि इसमें कोविड का मरीज़ जाएगा और अन्य अस्पतालों में नहीं मिलेगा. इतल्याने बुलेटिन इतल्यार सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार, तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.